मोगाल गोंयकारांनो, तुमच्या मुखार दवरता इंटरनेटार गाजलेल्यो काणयो तश्योच घडण्यो. ह्या एपिसोडान तुमच्या मुखार दवरता आमचे 3 मोलादीक पाद्री भाव, गोंयकार पाद्री भाव हो संवसार सोडून गेले, देवादीन ते जाले. Father Remedios Britto Furtado, Goan Gonsalves म्हापसा, तो जल्मलो 1946 वर्सा आणि संपलो ऑक्टोबराच्या 14 2024. ओ पाद्री भाव आमचो भुरगो आसतना सेंट ब्रिटो हाय स्कूल शिकलोलो. ताचे उपरांत तो राशल सेमिनरीन जॉइन जालो आणि तो 1973 वर्सा वडेन जाल्लो. आमचो आदलो बिशप सर्गेस्त आज बिशप राहुल निकलाव गोन्साल्विस हाणें ताका वडेन केल्लो. ताचे मेन असाइनमेंट्स ऑफ काम म्हणटा ते he was assistant at the parish of St. Michael Anjuna 1974. तेच भाशेन पातकूर कसो वावुलो शिवोली इगोजेन 1977. तेच भाशेन पातकूर कसो वावुलो वार्का इगोजेन 1981. मागीर ताका चॅपलिन केलो द चॅपल ऑफ लेडी ऑफ पात्रोसिन बेनावली 1983. माचोड्डा 1993 तो पादविकार कसो वावुल्लो. तसोच 1999 वास्को सेंट एंड्रूज पादविकार कसो वावुल्लो. 1999 ताका मर्मंगोआ डिनरी ताचो डीन केल्लो आणि 2006 पोतून तो सेंट एंथनीज चर्च शिवोली पॅरिश प्रिस्ट कसो वावुल्लो. 2014 मेर्सिस फिरगोजेन पादिकार कसो वावुल्लो आणि 2022 he was priest on the staff of the parish of St. Michael Taligaon. इसनो 2023 एप्रिल 29 ताणे आपल्या कंपॅनियन्स पाद्री पय आसा तांच्या संगात आपली गोल्डन जुबली सेलिब्रेट केली होली स्पिरिट चर्च इन मारगांव. आणि हे मीस आमच्या कार्डिनल फिलिप नेर फेरावन मीस केलेली हे गोल्डन जुबली. आणि मागीर May 1, 2023 सेंट मायकल चर्च तालिगांव marked his 50 years of dedicated service, 50 years golden years of his priestly life. सगळो लोक म्हणटा फादर ब्रिटो एकदम बरो प्रेगादोर आसलो म्हणटोच ही मेमरी तो दवरून येता एक बरो प्रेगादोर कसो. आफ्टर सेलिब्रेटिंग हिज 70th बर्थडे ऑक्टोबराच्या 8 2024, Father Britto peacefully passed away on October 14, 2024 at around 7:30 a.m. सकाळी 7:30. ताचे मरण जाले सेंट जेरोम चर्च म्हापसा on October 17th. आमचो दुसरो भाव फादर रोमुआल्दो Lourdine Pereira, ताका सगळे फादर Lourdine म्हणून वळखतात. तो जाल्लो 1955 वर्सा आणि वंतोल्लो 2024 वर्सा. तो लंडन गेल्लो वेम्बली म्हणटा त्या गावान थंयसर ऑक्टोबराच्या 8 तारखेर हो संवसार सोडून गेलो. हो आमचो भाव पाद्री भाव गावान उतोड्डाचो गोंया आणि तो वडील जाल्लो 1987. एक पाद्री कसो ह्या सगळ्या फिरगोजेनी तो वावुरलो. एक पातकूर कसो आवर लेडी ऑफ सुकूर कार्मोना या फिरगोजेन 1987 ताणे वावर केला. तेच भाशेन इमॅक्युलेट कन्सेप्शन फारोडा या फिरगोजेन पातकूर कसो 1989 वर्सा ताणे वावर केला. तेच भाशेन सेंट एंड्रू गोवा वेल्ल्या हांगासोरी तो पातकूर आसलो 1994. मागीर तो पादिकार जालो पॅरिश प्रिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन दाबाल 1997 आणि पादिकार कसो the parish of St. Francis of Assisi Colvale 2002. मागीर ताका parochial administrator कसो केलो St. Anne's Dalauli Santana in 2006 आणि मागीर parochial administrator of the parish of St. Cosmas and Damian Bokmalo 2014 आणि मागीर St. Alex Kurtori 2021 आणि तेच भाशेन राया 2023 या दोन्ही फिरगोजींनी priest on the staff म्हणून ताणे आपलो आधार दिलो. या फादर लुर्डिनाचो लोक जाय तो उगडास करता. ताची सेवा भोव करून या सगळ्या पॅरिशनी ताणे वावर केला. ताच्या पासत ताच्या आत्मे पासत कितें भाशेन आमी मागुया. अनेक आमचो गोंयचो भाव फादर पॉल कामिलो डॉमिनिक गोन्साल्विस हो भाव MSFS ह्या संस्थेतलो 19 ऑक्टोबर 2024 हो संवसार तो सोडून गेलो. तांचो प्रोविन्शियल फादर बेनी अशें इंटरनेटार बरयता. We are deeply saddened at the sudden demise of Father Paul Gonsalves in the evening of 19th October 2024 in the prime of his life, leaving us all in great shock and pain. In the evening, as he did not turn up for Saturday vigil mass in the parish, some people went to the presbytery looking for him. Very sadly, the parishioners found him dead in the presbytery.
तो मिसा घेऊन देखून लोक त्याच्या घरा गेलो, रेसिडेन्सान गेलो आणि थिंगासोर तो भायर पडलो म्हणून तांकां गोमोन आयले. फादर पॉल कामिलो डॉमिनिक गोन्साल्वीस जल्मलो 1969 ताबोरा, तांझानिया, ईस्ट आफ्रिका. पुढून तो गांवांत जावन आसलो शिवोली, सेंट एंथनीज, बार्देस, गोवा. Father Paul completed his education at St. Francis Xavier School, Shioli, 1974 to 85. त्या उपरांत ताणें कॉलेज केली सेंट झेवियर्स, म्हापसा, 85-87 आणि मागीर तो नागपूर प्रॉविन्स ऑफ MSFS तो जॉईन जालो. Did his minor seminary at SFS Institute Bassora, 85-87. ताणें आपली नोविशेट केली बेलगांव 90-91. मागीर नोविशेट केल्या उपरांत आपली फिलॉसॉफी अँड थिओलॉजी हे पाद्रीपण शिकोवप ताणें JDB पुणे 1991 to 98 केले आणि मागीर गोंया पणजे निर्मला ताणें आपली B.Ed डिग्री जोडून घेतली. Father Paul was ordained in 1999 by Bishop of Diocese of Pune and his appointments include serving as a rector of Divya Jyoti Ashram, as parish priest at SFS Parish Pandripalli and Provincial Council of Nagpur from 2005 to 2008. In 2009, he went to Mozambique Mission and served as Mission Superior of Mozambique and Parish Priest of Our Lady of Mercy Parish, Mozambique. मागीर आफ्रिकाक सोट्यान ताका इंग्लंडाक धाडलो, द इंग्लिश प्रॉविन्स in 2017 आणि थिंगासोर ताणें मिनिस्ट्री घेतली in Northampton as assistant priest at St. Therese of Child Jesus, St. John Fisher and St. Thomas More Church and St. Albert Church, Kettering, England. ह्या फिरगुजांनी ताणें आपलो वावर दिलो. सगलो लोक फादर पॉलाक वळखता एक बरो लिटरेट प्रिचर आणि बरे ओतमीक गायडन्स दिवपी म्हूण. तर म्हाका दिसता न्हू 3 पाद्री भाव आमचे हो संवसार सोडून गेले, देवा दिन ते जाले. किरीत भाशेन तांच्या पासून मागुया, देवान तांची कापलूत करून सोगींचो सुख तांकां फावो केल्या प्रमाण मागुया आणि तांच्याय फॅमिली पासत, तांच्या इश्टा मित्रा पासत किरीत भाशेन आमच्या मागण्यांनी आमी धरुया. हांव तो फादर नेल्सन लोबो, गोंयकार गुरू. देव बरें करूं.